मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवाच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाकात, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें तुमच्यान पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर नेगार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोलो म्हणत जाल्यार तो हेमकोणाच्या खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुमचें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासतलो तोणटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बंदखणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमाणी दोमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच नाय. देवाचें उतर हें.